नगर नियोजन कायद्यात केल्ले दुरुस्तेक लागून गोंयचे पर्यावरण काबार जातले. तृणमूल काँग्रेसीन भिरांत उक्तायल्या. म्हादेचो प्रश्न पयसूच उरलो ताचे आदी TCP कायद्यातले हे दुरुस्तेक लागून गोंयचेर हावळ येतली अशेंय ताचें म्हणणें आसा. बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाक लागूनच कायद्यान ही पळवाट सोदून काडिल्ल्याचो आरोपूय तृणमूलाचो फुडारी राजन टिमेलोन केला. हो जी अमेंडमेंट जी आयज TCPन हाडला हो इतलो खतरनाक आसा गोंय खातीर. आमी जी म्हणटात म्हादेय बंद जाल्यार बायोडायवर्सिटी कवर जातली, इकॉलॉजी कवर जातली. म्हादे हो प्रश्न गोंयच्या सरकाराच्या हातीन डायरेक्टली ना. इट इज कर्नाटक, सेंटर, गोवा. पूण TCP जी आसा ती गोंयच्या सरकाराच्या हातीन आसा. म्हादे बंद जावचे आदीं म्हादेचे धपको आमकां येवचे पयलीं हो अमेंडमेंट गोंयचो बायोडायवर्सिटी, गोंयची इकॉलॉजी, गोंयचे इकोसिस्टम, लँड, एग्रीकल्चर लँड इज बींग टोटली डिस्ट्रॉयड. इट इज गोइंग टू अफेक्ट द क्लायमेट चेंज with these amendments. Goan traditional occupation land is going to be destroyed with this amendment. Ecosystem, as I have said, the ecology is going to get destroyed, and Goakars are going to be in trouble. We don't have to wait for any other disaster likely to happen. This has opened the floodgates to destroy Goa. It is trying to help land investors, and that also non-Goans who have already started flooding Goa. North, you can see, North Goa has become North India. So we don't have to talk about this. When who is going to do all this investment? Why is this being done? To help crony capitalists. They are friends.